कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। एक अनप्रेसिडेंटेड हाईक टॅक्सीज हाईक करता आणि म्युनिसिपालिटी आपले काम पयलीं करना। 45% अनअसेस्ड जर बिजनेस इस्टॅब्लिशमेंट आहा तर ते पयलीं करा मरे, मागीर हाईक करा। सेकंड, डेटा नासतना जेन्ना GIS सर्वे जी सोडाची चालू आहा, डेटा तुमचे कडेन ना, ऑन वॉट बेसीस तुम्ही हाईक करता आणि येदो व्हडलो हाईक। आणि हो म्हज्याय बी मतदारसंघान एफेक्ट जाता, कित्याक वी आर पार्ट ऑफ द सेम म्युनिसिपल काउन्सिल। सो म्हाका दिसता ही सर्वे पेंडिंग द सर्वे इज हाईक हॅज टू बी केप्ट ऑन होल्ड। हे सरकारान असेंब्ली सुरवात जावचे पयलीं जर डिसिजन घेतलें ना जाल्यार हांव ओपोजिशन आमदारांक सांगतलो हें कॉलिंग अटेन्शन घालया। कॉलिंग अटेन्शन जर अलावड जायना जाल्यार हांव गव्हर्नर एड्रेसाक काडटलो, कित्याक देर आर मिस्टेक्स, ह्यूज एरर्स इन द नोटिफिकेशन। 20 स्क्वेअर मिटर्स म्हणजे 6,000 रुपया म्हणटा, 21 to 30 ताकाय 6,000 जाले, तर तुम्ही नोटिफिकेशन कितें केलां? इतली ताकतीक कितें आहा? हे पयशे सर्वसामान्य मनशाक आनी मडगांवकारांक आनी फातर्डेकारांक पिळून सरकार कसले पयशे जोडूंक सोदता? आनी तशें जाल्यार तुमचे कडेन पयशे ना आनी तुमी पयशांक जर फाटीचेर आहा, कसले डबल इंजीन म्हणजे? हें म्हाका दिसता तांणी उत्तर दिवंक जाय लोकां कडेन, आनी आमकां असेंब्लीन उत्तर दिवचें पडटलें। हांव शुअर